माते आज कोणा काळा कोणा वेळा शब्द दिलेला गे माझ्या माते त्या शब्दाचा आठव कर मग म्हणा राजीचा कळा त्या स्वामीचा सत्याच्या कल्याण कर यश त्याने बरं मंगळारा फातोर्डे रायिल्ली आनी 3 दीस मये गांवांत आशिल्ली मुळगांवची पेट बेरेस्तारा मध्यराती वाजयत गाजयत परंपरे प्रमाण मुळगांव वचपाक गेली। ताचे उपरांत केळबाई देवीची पेट भायर काडटकीच माले पेटयले। पेरणीच्या तालार पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचून देवीन आपलो पण पुराय केलो। बिरेस्तारा राती सुरू जाल्ली ही जात्रा शुक्रारा फातोर्डेर सोंपली। मजगती मुळगांवची पेट भायर सरतना कांय किरकोळ कारणांक लागून 2 गटां मदीं वाद निर्माण जालो। उपरांत पुलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। ही जात्रा जी आसा चैत्र शुक्ल पंचमी मुळगांवचे जात्रेसून सुरवात म्हणजे मुळगांवची पेट जी आसा ती पंचमी दिसा हाडून वयचें पडटा मयेकारांक हांगासून मयेचे मोड घेवन हाडून वयचें पडटा आनी ही पेट म्हणजे देवीक हाडून तुमचे शिवे पर्यंत हाडून तेंच्या मोडाक दिवपाक ते मोड मागीर घेवन परत अशें मयेची केळबाई देवी कडेन येयले काय थंयच्यान मागीर ती पेट आनी ह्या देवीची केळबाईची पेट घेवन ही चवाट्यार येवप हांगासर जे मूळ स्थान हे आमचे महामायेचे ग्रामदेवतेचे स्थान हे त्या स्थानार गेल्या नंतर मागीर थंयसून येतना तरंगाय बरोबर येता म्हणजे तरंगा हांगासून पयलीं केळबाईच्या देवळा कडेन वयता दनपारां आनी बरोबर तरंगा माले आनी पेट हांगा आसता देवीची ती तरंगा आनी माले हांगा येवन दवरप आनी तेच्या नंतर लोक भेट घेवपाक सुरवात करतात दोन वगैरे आनी मागीर रातचे 12 नंतर मुळगांवकार सोयाबिणी व्हरपाक येता आपले मुळगांवची सोयाबिणी व्हरपाक येता तशेंच ती नेसरी सजयली हांगासून ते मागीर परत आसा अशें आमचे मोड जे आसा पेटेचो आनी माल्याचो मोड आसा तो शिमे पर्यंत व्हरून तेंच्या मोडा कडेन दितात थंय आनी मागीर ते थंयसून परस्पर वचपाक वयतात आनी तेच्या नंतर येवन हांगासर परत आसा अशी ही देवीची पेट सोदून परत ती घेवन ठरावीक परंपरेच्या जाग्यार वचून थंय दवरप बरोबर तरंगा आसता आनी मागीर हे जे माले जे पद्दतीन तो पण केला तो पण पुरो करपाक लागून ते माले केळबाई देवी घेता म्हणजे तिचो मोड घेता आनी ते माले पेटोवन मागीर हांगा 3 फेरयो मारून ठरावीक जाग्यार वचून थंय गेल्या नंतर मागीर परत असो पेरणो म्हणप जे पेरणी समाजांतलो मनीस पेरणो म्हणून ते देवीची स्तुती करता ती स्तुती जाल्या नंतर ती मागीर थंयच्यान उल्हास एकदम म्हणजे उमेदीन नाचत पळयता बरोबर वांयगणकर आसता वांयगणकर म्हणजे खेतोबाचे मानकरी ते आसता आनी तांकां घेवन बरोबर त्या देवीच्या प्रांगणान 5 फेरयो मारतात। आज मये गांवची प्रसिद्ध माल्याची जत्रा त्या माल्याच्या जत्रेचो एक व्हडलो इतिहास आसा। केळबाई आपल्या भावना सहित पयलीं ज्या वेळाचेर मयान पावली आनी मयान पावल्या नंतर ज्या वेळाचेर एक व्हडलें तेंच्या मदीं एक व्हडलें प्रकरण घडलें त्या प्रकरणांसून केळबाईन एक व्हडलो पण केलो त्या वेळाचेर की आपूण माथ्यार अग्नी घेवन नाचतली आनी हो पण साध्य करपा खातीर हो आजचो दीस आसा म्हणून हे आयच्या दिसा माल्याची जत्रा ह्या मया गांवांत संपन्न जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।